जेन्ना आमी पत्रकार परिशद घेतिल्ली आमी तेन्ना युनियन अर्बन डेव्हलप मिनिस्ट्रीकूय बरयल्ली तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे आनी तेन्ना आमी डिमांड केल्लो की इमॅजिन पणजी म्हणून जे LKS कन्सल्टंटांक जे पेमेंट केल्यात कोट्यांची रुपया 1-2 कोटी वयर हाजेर वायट पेपर काडचो आनी पणजेच्या आमदारांक आमी चॅलेंज केली की हाजेर डिबेटीक येवचें म्हणून. आज जवळ जवळ 15 दीस जाल्यात GSIDC किंवा सरकारा कडल्यान कांयच रिस्पॉन्स ना. आता त्या भायर तुमकां आनीक याद करून दिता 2004 जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना HOK कन्सल्टन्सी HOK इंटरनॅशनल लीड कन्सल्टंट हांकां पणजेचे अख्खे सगळे रस्ते बिस्ते सगळे करपाक तेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो सेम कन्सल्टन्सी HOK. HOK 2004 HOK 2004 I am talking about. LKS is in 2013. HOK कारण प्रत्येक वेळा कन्सल्टंटच्या नावाचेर पैसे करप हो GSIDC चो फॅशन जावन आसा. 2013 LKS काडलो इमॅजिन पणजेच्या नावार आनी आता आनी एक खंयच्या कन्सल्टंटा काडला स्मार्ट सिटीच्या नावाचेर. म्हटल्यार कन्सल्टंटा कडल्यान प्लाना करून घेवप रिपोर्ट्स करून घेवप ताका पेमेंट करप आनी मागीर काडून कचऱ्यान उडोवप तांचें काम पयशांचें काम जालें की. भारतीय जनता पार्टीन सदांच तांचे मॅनिफेस्टोन ते बोवाळ मारताले की गार्बेज नाल्ला आनी ट्रॅफिक कंजेशन आमी सॉल्व करतले. गार्बेज नाल्ला आनी ट्रॅफिक कंजेशन अजून पर्यंत केन्नाच हाजेर भर दिल्लो गेल्लो ना. हे आतां सायडीक उडोवन स्मार्ट सिटीची जे नवे दुकान तांच्यांनी उगडला. दिस क्लियरली शोज की येणारे जे CCP इलेक्शन्स आसात मार्च म्हयन्यान लोकां मुखार विकपाक तांकां कांयच नवे प्रोडक्ट मेळना म्हणून पयलीं परत आपली मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी वापरून स्मार्ट सिटीच्या नांवान लोकां मुखार वचप ही हांची नवी खेळी जाल्ली आहा.